स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमो पंथ आनंत या राघवाचा। जय जय रघुवीर समर्थ, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे। वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा। नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा, मला वाटते अंतरित्वा वसावे। तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे। अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा, महाराज या सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। रामा मी तव दास दास म्हणवी, माते कशाचे भय। रामा जाईन ज्या स्थळी सुख घना, होईल तेथे जय। रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक। रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी, तू तात मी बालक, तू तात मी बालक। मंडळी, आम्हाला सध्या आत्माराम ग्रंथाचे ग्रंथी उकलचे काम चालू असं। श्री समर्थ कोण घेत असती, तिन्ही समास जाल्ले, 5 समासांतले। आम्हीची स्वविश्लेषण कोण पळोवंका की आमकां वाचिले आयकलेले समज कळले की ना। परत परत आम्ही आयकता तिथे, हांव सुद्दां आयकतां। म्हळ्यार खंय थंय जाल्यार कल सांगल्या, गेले फावट हांव कल सांगिल्लें तें म्हाका लक्षांत नाशिल्लें, म्हळ्यार हांव परत आयकलें। कल मागीर समर्थ बदोवन घेता ती, परत परत ताजी श्रुती जावंका। कळ्ळें मागीर तें आचरणांत हाडचें अशी आयकूनची न्हय, श्रवण भक्ती। आतां साधना निरूपण चालू आसा। पयलीं कल जालें त्याग निरूपण जालें। त्याग निरूपणांत तूं कसले त्याग करता तांणी सांगलें। मुख्य म्हळ्यार हें सांगचें प्रयोजनच कळ्ळें, आत्माराम घेवचे इतले 200 समासांचे हें केलें। कळ्ळें श्रीमद्दासबोध सांगून अगदी फुल्ल प्रपंच कशें करता, परमार्थ कशें करता, मनशान कशी सुधारता, कल कोर ये कल कोरयेद, हां सगळें हातूंत तरबेज जावंक आशिल्लें आमी। जाल्लें मस्त मोठ्या जाल्लें ती, ना अशी ना। जाल्यार शेवटी आमी प्रपंचांतून लोक तेवे कलियुगांतले। मस्त कसले आमकां हें आसा ती, म्हळ्यार कल म्हणटात उपाधी इतली आसा ती, प्रलोभन इतलें आसा ती, की आमकां सांजचो जीव कले गोमटे दिसले की त्या मायेक भूल ताजी मागशी लागता ती। कोणकी भुतां नमून काळखांत गेलेली खंय तसली अवस्था जाता म्हणलें मस्त पंथा। आनी कड्डेरी काळखां वचून आपण कळटा ती माय नाच जाता, आमी मात्र व्हरतात काळखांत। भायर कशें पडचें हें कळना, आमगेलो अभिमन्यू जाता। तर तशी जावं नये म्हळ खातीर आमकां खरें आत्मज्ञान जावचे खातीर आमी हें सगळें तांणी हें केलें, वय की न्ही। तर तांणी पयलेची आमगे ल्हान कशी सांगल्या, 20व्या दशकांतूं तांणी पयलीं कल सांगिल्लें की येथे केला विशद भक्ती मार्ग आणि कलकल मेळटलें म्हूण तुमकां सगळें। म्हळ्यार पयले समासांत तुची तांणी प्रॉमीस केलेलें की आमकां आत्मज्ञान जातलें, सगळीं सूख मेळटली, कल्ल्याचेर अवलंबून नातील आनंद मेळटलो। हें आतां तांणी 20व्या दशकांत सुद्दां तेंच रिपीट केलें। शुद्ध सार श्रवण, शुद्ध प्रत्ययाचे मनन,
विज्ञानी पावता उन्मन सहजची होते. श्रवण भक्ती शुद्ध सार जर श्रवण केले रे हां तांतूल एक नमुन्या त्या श्रवणांतले जे तथ्य स वर्म स ताजे आम्ही मनन आपोआप जायत वता. जस त्यांनी सांगितले शब्दांनीची श्रवण करचे आसा वय की नाही. शब्द रुपांनी कोण श्रवण करतात की ते शब्दा रुपानेच आमकां श्रवण करतात. श्रवण म्हळ्यार आयकूनचें. कोणी पुढे ऐकतलं असता होय की नाही. तर ते सार असार नाही. सार आणि असार हे पहिले कशी कळचे ताजे खातीर पहिले श्रवण करता. तर त्यानंतर सांगता ती अशी जर केल्यार पहिले अज्ञान असता ताजे ज्ञान जाता. ज्ञानाच कडे विज्ञान जाता. कडे मन आशिल्लें ते करगत वता. मनाचे उन्मन जाता आणि ते सहज जाता ऐकता. आणि म्हणून तांणी सांगलें जाले साधनाचे फळ संसार जाला सफळ निर्गुण ब्रह्म ते निश्चळ अंतरी बिंबले. हां हिसेब झाला मायेचा झाला निवाडा तत्वांचा साध्य होता साधनांचा ठावची नाही. तर आत्ता त्यांनी सांगल्या स्वप्नी जे जे देखील जागृतीत सुद्धा स्वप्न नसता. आणि आम्ही जे काही पळयले ते जागृतीस उडाले. सहजची अनुर्वाच्य झाले बोलता नाही. आमकां कशी म्हळ्यार एक नमुन्याचे हे स्वप्नान जे पळयलें न्ही ते स्वप्न म्हूण ना जालें. आणि कडे सहज एक कलकी अनुर्वाच्य अनाकलनीय इंद्रिय अगोचर असले एक आमकां तांचो अनुभव हळगुर येवच्या लागलो. सांगका म्हूण दिसता सांगू जायना. आयकूंका म्हूण दिसता आयकूंच्या जायना. हां तरीकय इतलें सगळें कोण सुद्दां मनाश लोक हें केलें तरीकय खंय की आमी कमी पडली. कल्या म्हळ्यार आमकां प्रलोभन इतलें सती वेळ कमी आणि प्रलोभन मस्त असत. आणि कितले जन्मांच्या मुळे संस्कार असत रजोगुणाचे त्या मितीची कोणकी म्हळे कल्ल्या वेळेने आम्ही गेल्या जन्मान पाप केल्यान ती म्हणून अशें एकल्याने संतांक विचारलें. कल्या म्हळ्यार एकलो तांणी विचार कल्ल्या वेळेन हांव नापास जाला. कल्या मागीर तूं त्याच वर्गांत आसा अजुनी मुखाल वर्गांत वच न्ही. म्हळ्यार तूं नापास जालें ना मागीर नापास जालें म्हळ्यार तूं सम अभ्यास कर न्ही. आतां पुणी करी म्हूण अशी स्कुलांत कशी जाता तशी आमगेली जाल्या. नापास जालें म्हूण न्हय पण जावंक का तितले मार्क्स पडनी. ती अपेक्षा इतले अमूक इतले एक लेवल आसता तितले मार्क्स पडल्यार मात्र वयर वर्गां वचूं जाता. तशी हांगा तशी न्हय. हांगा 100% मार्क्स मेळटात. मस्त हॉडंड नेवीचे आणि परीक्षेक न्ही 80% 90% अशी पासिंग मार्क्स असतात. अदरवायज दे फेल. हांगा 100% जावंका इतले इजी असले ते म्हणून आपण परत आम्ही येवंका यान आपण करची कल्लें. दासबोध वाचलो श्रवण केलं श्रवण भक्ती केली ताजे हें केलें म्हळ्यार तांत कल दिलें ताजें मनन केलें. मनन म्हळ्यार कल्लें साधक बाधक विचार करून हाव टू पुट इट इन टू प्रॅक्टीस. ताजें मंथन मनाने मंथन करतात न्ही ताका मनन म्हणटात. मंथन ताक कशी धंय घाटून ताजे ताक लोणी काडटा ती तशी. हां तशीची मनाचे हें म्हळ्यार कलें की आमी मंथन म्हळ्यार गाय आणि कशी चरवी खाता कडे परत ते ताळ्यान ताणून ते परत चाबून ताजें चरवीत चरवण करता. तशी आमी ते कलकल आयकल न्ही ते कसलें आयकलें परत हातूंत खंयचे सार आसा खंयचे असार आसा. सारच सगळें आसता जाल्यार आमकां आत्त उपयोगा पडशी जें आसा ते आमगे लेवलाक खंयचे उपयोगी आसा तें पळोवंक. आमी हगूर आमी जर 5वींत असले आमी एकदम मॅट्रिकांत येवचें जायना. 5वींत 6वी 7वी 8वी कोरून आमी मॅट्रिकांत येवंका. आमकां दिसता आमी दासबोध वाचले की आमी ताबडतोब जाल्ली डॉक्टरेट जाल्ली म्हूण. तशी एकदम जावच्या जायना. कळ्ळें मागीर आमकां सांगलें प्रत्येक टप्प्याक आमगेले आनंद यात्रेत जे आसा टप्पे आसा ती. आतां कोणेय बद्ध वर्णी ती दासबोधींतले आयकना पण आमी कोणेय बद्ध ना ती. आमी मुमुक्ष आसा ती म्हळ्यार आमकां तीव्र इच्छा आसा की आमकांय मेळका.
ही तीव्र इच्छा हां तरी खंय की आमी कमी पडटात. आमगेलो उद्धव जाला, अयो आतां आमगेलो गुरू सुद्दां ना ती, तर आमकां कोण हें करतलें. समर्थांनी देह दवरलो, ते उद्धव रडच्या लागलो. तर उद्धवाक एक निमित्त कोण ताणी आमकांय सांगल्या, तुम्ही तागल्या लेवलाचे आसात. तो कशी रडता न्ही ताका अजुनी समकळणी म्हणून तो रडता. तर ताका आपण हें सांगता ते तुम्ही सुद्दां आयकया ती म्हण आत्माराम. तर जो हाजे तापत्रयाने पोळला तोच अध्यात्मासी अधिकारी झाला. तसे आम्ही तापत्रयांत भाजून वतात, संसारांत भाजून गेलेलं मन. हां तरी के आमकां वैराग्य म्हणून येना. आश्चर्य दिसता हां कशी येना की भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते म्हळेल खंय. तशी आमकां इतलें जालें तर की शंकराचार्य सांगता ती दांत पडले तोंडांतले, माथ्याचे केस गेले, मान अशी अशी हालता. हां तर तदपी न मुंचती आशा हे पाशम, आशेन थंय भायर पडना तेमी, कळ्ळें. तर ताजे खातीर फायन ट्युनिंग जमकां तेमी त्याग करी म्हूण सांगलें. त्यागांत कल सांगिल्लें हां की कल त्याग करका म्हूण सांगलें तांणी. तुका हांव व्हरून घालता जाल्यार कल त्याग करी, विशेष कले करका म्हणना. नाशिवंत तितुकेच देसी तरी पदप्राप्त निश्चयसी. त्यामध्ये लालूच करीसी तरी स्वहित न घडे. नाशिवंत असेल तितलेच दी. हां आणि हानी सांगल कले जितुके काही नासोन जाईल, जे अशाश्वत असेल, तुझ समागमे न येईल, तितुकेच द्यावे मज. अथांग शिष्य सांगता हां दिले दिले हां आणि तरी हांव तुका कल दिता. समर्थ सांगतात नाशिवंत तितुकेची देसी तरी पद प्राप्त निश्चयसी. तुका अढळ पद नक्की प्राप्त जाता नाशिवंत पुरे दिल्ले जाल्यार तांतू लाल उचकोन जर कले हें कोन दवरले तरी मात्र स्वहित. चिलया आणि श्रियाळ लागल काणी आसा. श्रियाळ आणि चिलया, ते चिलया बाळाक तांगेले अगदी स्वत्व घेवच्याक शिव स्वता येता परीक्षा पळोवच्याक, कळ्ळें. तांतुलो तो शिवलीलामृतांतलो एक अध्याय आसा आनी तो हांव इच्छा भोजन दिताली ती दोग जाणें बामण बायल. तरी म्हाका कल जायी, म्हाका नरमांस जायी म्हूण मागता ती. तर असली ब्राह्मण म्हळ्यार पण इच्छा भोजन मागल्या तरी खंयचें दिवं, मगल मांस काण दिता म्हणटा. हो राय ती राणी म्हणटा हांव मगल दिता. ना ना म्हाका अशें पवित्र आत्म्यागल शरिराची मांस जायी जो अगदी पवित्र कवळोची, तागेल्या हातांतल्यान कसली पाप घड्ड न्ही ती तसल्यांक जायना. तर तितले गड्यान तर तुका चेडूं नावें म्हण आसा म्हण आई म्हण तो धांवतो येता चल्लो, हो एकलो मगल चल्लो म्हण, तरी मागीर तागल मांस दी म्हण म्हणटा. तावळी अशी परीक्षा देव घेता न्ही तांकां हें जाता कसलें करचें म्हण. तर तिका पाप तावळी ती कशी पुणी कोर न्हू तें करता, कळ्ळें. आनी तें शिजयत सुद्दां पण ती कितलें वायट दिसता. त्या चेरडाक मोग कोर न्हू तागेले मुंड केस न्ही ते उडासा खातीर म्हणून खंय की चोरणे पेन दवरता आनी बाकी सगळें वाडता. वाडल्यार तो अंतर्ज्ञानी न्ही शिव, तो म्हणटा हांव जेवना, तुका स्वत्व घेवन वता. अरे आतां कल जालें, तुका जाय जाल्यार दिल न्ही हांवें, जाय जाल्यार दिल न्हय हां. तावळी तो म्हणटा की ना तूं कलकी निपोवन दवरल्या, धड तूं शीर हें प्रमाण्य सर्वांत श्रेश्ठ तेंची तूं म्हाका दी न्ही. तर ती पाप तें दिता आनी तें काणटन तुका दोळ्यांक उदक येवचें ना, तुका हें जावचें ना तें जावचें ना अशें सगळें सांगता. तेन्नय कोण ती शिवागल नांव घेत तांतूच रममाण जाता ती आनी तांतू एक जाता. आनी ताजे पासून अलिप्त राबून ते रांदप करता तांकां वाडटा. वाडल्यार तो शिव सांगता हांव एकल्याने बसचें
मगल सांगात होस्ट जाई त्यामी ती राया श्रियाळ रायू श्रियाळ राया तुवें बैस मत सांगा ती मग हां तो म्हणतो अयो मगल चेरडा गले म्हाका खावच्याक तावळी आवस सांगते चेरडा गली पळय हांव 9 म्हयने उदरांत धरले तुका एक दिवस सुद्दां तुगेल उदरांत घालचें जायना वे देवा आमगे स्वत्व वतस हे चेरडाल प्राण गमायलेत ताणे स्वत्वय घालून वे तावळ तो बसता बसले हाका घास वचना कड्डे तो म्हणटा तुका आनी चेरड वचतले न्ही म्हणून तावळ तो पाप बेजान सांगता ना हें आमगेलें एकच चेरड आशिल्लें म्हणून ताकाय आमी अशी मान घाल्ले अक्कल करचें म्हणून तरी हांव जेवना तुमगे स्वत्व घेवन भायर सरलो म्हणाले उठावन वता रावलो हांकां कल करका म्हूण कळना अरे आत्कल करचें म्हूण तावळ ताका पयलें कल जालें हां तरी अशेंच तुमी निपुत्रीक आसा ती निपुत्रिका आमगेल्या घरच्या आपण खायना ती अशी धाय मोकलून रडता ती आनी सांगताली हे शिवा आमी तुका शरण आयल्यान ती शरण आयल्यान ती कल कर का म्हूण कळना रे देवा तुमची सांबाळी म्हूण तावळ तो शिवशंभू तांचेर प्रसन्न जाता आणि तांकां सगळे ते चेरडाकय जिवंत करता तो म्हणाला आपण तुमगेली परीक्षा पळोवची आयली तशी आयलो तशी त्या काणये वारी आमी आमगे शीर दिना ती आमगेलें जे स्वत्व म्हणटात न्ही म्हळ्यार हांव मी हें आमी निप्पोन दवरता ती बाकी सगळें नाशिवंत दिता ती खंयची प्रॉपर्टी दिली चेडवांक हें केलें उदक सोडलें आज 2 तुमगेल जाली सगळें दिलें नाशिवंत ती तुके द्यावे जितुके काही नासवून जाईल जे अशाश्वत असेल तुझं समागमे न येईल तितुकेच द्यावे मज म्हणून सांगलंय तरी कल्ले नाशिवंत तितुकेच देसी तरी पद प्राप्त निश्चय येसी त्यामध्ये लालूच करीसी तरी स्वहित न घडे तर तो शिष्य म्हणता शिष्य म्हणे जी मी दिधले स्वामी म्हणती तरी पद लाधले आता तू आपुले काही मानू नको तुगल कल्लेवरने तू सगळं देऊन झाल्या कळवे तरी त्यांनी सांगलें की हें त्याग करचें म्हळ्यार नेमकें कशी त्याग करचो हांव दिल्लें म्हणलें म्हळ्यार तुका मेळ्ळें वे तर ताजे खातीर कसली क्रिया करका तें तांणी सांग म्हण तरी हें माया तेमी माये बद्दल विस्तारान ताणें सांगलें माय म्हळ्यार कशी मत देता बरी माय म्हळ्यार कल्लें ती आमकां हांतान आयल्या जे नाशिवंत जे सगळे नाशिवंत म्हळ्यार कल्लें म्हूण कळच्याक मायेच विचार तांणी केलो माया निरूपण म्हळ्यार जाका उत्पत्ती स्थिती लय आसा ती सगळी माया आणि तांतून हें दृश्य प्रपंच सगळं घडला तांतान ब्रह्मांड घडलें हां अष्टधा प्रकृती जाली आणि जी दैवी माय आसा ती राम कृष्ण ती ते लोक प्रकृतीन तू शिरकनीती अलिप्त राबून आमगेल असल्यांक मिडियम म्हणून बोट घेवन आयले आमी तुमकां हें करता ती रक्षण दिता ती हां त्या दृश्टीन तें कशें घेवचें प्रपंचान शिरकना जावच्याक नामस्मरण करका तें कशें करचें नामस्मरण म्हळ्यार अशी करका की त्या नामाच्या भावांत आमी एक रूप जालेले पेट्टाक स्वताक विस्मरण जावंका हांव खंय स कल करता स नामा शब्द वता ती हां आणि फक्त भाव मात्र व्हरता तावळ तें नाम सिद्ध जाता आणि सिद्ध जालें की आमगे सगळे कामय सिद्ध जातात ताच्यान तर आमगेलें काम खंयची सिद्ध जावंका ती इच्छा करची तें पयलें आमकां कळका आमी पिश्यावारी आमगेलें हें जावो तें जावो इतलें कश्ट काडले आनी नाम घेवन म्हाका चिकले मगल चलये लग्न जावो मगल हिक बर जावो तिका बर ना तिगेल बर जावो मगल बामूण अमर जावो आमकां व्हेरी मच वी नो कोणें अमर ना ती तरी आमी तसलें सगळें मागून घेतात तस जायना तेमी ती हांगा तांणी तें सगळें जायना पूण ब्रह्मनिरूपण सांगलें मायेच कशी वापर करका तें सांगलें कळ्ळें दैवी माय आसता असुरी माय आसता दैवी गुणांची मायाय आसता तिगल मिडियम म्हणून उपयोग करून घेवका ती आवसुशी आसा तिगल पूज करका विग्रह पूजा करका प्रतिमा पूजन करका अवतारांच पूजन करका संतांगेल पूजन करका
कल्ल्याक तर तांचे भितर जें आसा तें ब्रह्मतत्व आसा, भायलें जें आसा ती माय आसा. कळ्ळें? म्हळ्यार देह घेवन आयल्यान ती आमगेलो देह मायेच आशिल्ली न्ही, ती आमकां देह घेवन आयिल्ली आमकां कळनाची, आमकां आकलन जायना. म्हण आमचे खातीर ती माया देह घेवन येता तशी. ताजे नंतर ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें हें सांगलें तांणी. ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें की जे खंयचे नाशिवंत ना, नाशिवंत ना. कळ्ळें? आनी जे अविनाशी आनी ताका कसलेंय हें ना. म्हळ्यार कळ्ळें जे अजन्मा, अज जन्म ना, आनी ताका कळ्ळें अजरा म्हळ्यार म्हांतारपण ना, स्थित्यंतर ना, ती तातूंत केन्नाय बदल जायना. हां, आनी तें केन्नाय मरना सुद्दां. आनी तें सदैव सर्वत्र आनी समान अशी पसरलेलें आसा तें ब्रह्म. तें सगळ्यांकय अधिश्ठान, माय एक अधिश्ठान तेंची, दैवी मायेचें अधिश्ठानय तेंची आनी प्रकृती मायेचें अधिश्ठानय तेंची. हां, तें कल्लेय ना जालें तरके हांतूच विलीन जाता आनी शेवटी तें ब्रह्म मात्र वरता. तर तें ब्रह्म म्हळ्यार शेवटी कोण? तें तूंच स तत्वम असी. हें तुका रियलायज जावंका. तें तुका खंय सोदून काडचें ना, तूंच तें आसा. जाल्यार हें तुका अजुनी कळना. म्हणून तें कल्मीत कळना तरी खंयकी तुगेली साधना कमी पडटा. इतलें तूं आयकल भाई, इतलें हांव सांगलें भाई. तूं म्हणालो हांव तुका दिल्लें. तांणी गेलफंता साधन निरूपण हो आमी समासूर केल्लो. जे सकळ साधनांचे सार, जेणे पाविजे पैल पार, जेणे साधने अपार, साधक ते सिद्ध झाले. सिद्ध म्हळ्यार सिद्ध. आम्ही हान कलकल पळयलें. ते हे जाणे रे श्रवण, करावे अध्यात्म निरूपण, मनन करिता समाधान निजत्यासे पावते. आता श्रवण जाल की, श्रवण म्हळ्यार कल्लें म्हूण सांगलें. श्रवण म्हळ्यार नुस्तें आयकूंच न्हय, तरी तें आचरणांत हाडचे खातीर समज आयकूंचें. तें कशें आयकूंका तें सांगलें. श्रवण कशी करका? जशी हिन्न केलें. मंथरा, रामायणान मंथर आशिल्लें, ती मस्त वायट काम केलें पाप. म्हळ्यार तिणें ही गल कैकई गल कान भरोवन दिवन त्या श्रीरामाक 14 वर्स वनवासा पेटयल्ले. पण हे नाटकांतली पात्र आसा ती. नाटकांत एक विलन आसता, एक वॅम्प आसता. हां, सूत्रधार कशी हालयत की तशी तांकां तांगेले हे मुखवटे घालून चलका लागता. तशें तिक्क काम तें दिलें, तिका शिकोवन दिवचें. नाजाल्यार लंकेंत आशिल्ल्या रावणाक मारूक राम अयोध्येंतल्यान कल खातीर येतलो इतलें दूर? कसलें कारण नासतना, कसलें कारण घडका. तेमी ताका सावताक पेटोवंका. हें काम कोण करचें? तो तर राय जावन बसतलो, मागीर तो थोडेच येवचो आसा. या ना. म्हणून ताका वनवासा पेटोवंका, 14 वर्स वनवास. मागीर कोणें तांगेली किचापत काडली म्हणून सीतेक हरण केलें म्हणून. जाल्यार हांगा श्रवण जायना जाल्यार रामायण आयकलें. एकल्यान विचारलें, सीतेगल हरण जालें आयकलेलें, जाल्यार पुराय रामायण जालें तर परत हरणाची सीत केन्ना जाली म्हणून कळ्ळी म्हणून. तशी जोक अपार्ट जाल्यार अशी जाता. श्रवण जर सम कर न्ही जाल्यार, हां, तें श्रवण सम केलें आनी तीच ही कुब्ज जाली मुखाल कृष्णा गेल्या अवतारांतून, द्वापार युगांतून ती कुब्ज आमळे जाली. 8 ठिकाणी वांकडी ती शरीर, कुरूप, अगदी कुरूप. आनी ती काम आयकल्लें राक्षसी कंस, राक्षसी वृत्तीचो कंस यादव. ताजे खातीर ताका सगळे अंगाक चंदन झरोवन झरोवन चंदनाचे लेप लावन ताका न्हाणोवचें खंय, तें काम तिल्ल्यान. कळ्ळें? तें करतन करतन ती कृष्णागल नांव घेता. खरें म्हळ्यार हें रावणाक मारच्याक तिगल मस्त मदत जालेली न्हय. ताळ कृष्णाक पाप दिसता.
आणि ती म्हणटा कृष्णा तू सगळ्यां खातीर पाव वाजयता रे बासरी वाजयता मज्ज खातीर केन्ना वाजयतलो म्हणून कळ्ळें. तावळी तो सांगता एक दिवस ठरयता आणि तिका दृश्टांत जाता की रात्री 2 घंटे आपण यमुना नदी ह्या बाजूक त्या बाजू गोकुळ ह्या बाजूक मथुरा तर आपण थंय त्या बाजू बसता झाडार बसून तुजे खातीर खास तुजे खातीर मधरात्री येवन आपण बासरी वाजयता आणि तू थंय येवन आयकम. आणि ती वाट पळयता न्हीद पडना तिका रात्री 2 घंटे धांवत येता आणि इतले उदकांत राबून ती अशी ती बासरी आयकता सगळे जाणां न्हिदलें ती कळ्ळें. तावळी कशी अजून नाही जागे गोकुळ अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा मंजुळ आज घुमे का पावा मंजुळ अजून नाही जागी राधा. हांगा राधे खातीर वाजय नासतो तरी कोणा खातीर वाजयता ती कशी तिने कशी ते ऐकलं श्रवण भक्ती तिने पिऊन घेतले विश्वची अवघे ओठा लावून विश्वची अवघे ओठा लावून कुब्जा प्याली तो मुरली रव डोळ्यामधले थेंब सुखाचे डोळ्यामधले थेंब सुखाचे ते माझ्यास्तव ते माझ्यास्तव अशा अवेळी पैल तीरावर आज घुमे का पावा मंजुळ आज घुमे का पावा मंजुळ अजून नाही जागी राधा. बोलो गोपाल कृष्ण महाराज की जय. त्या गोपाल कृष्णाने त्या मंथरेक पहिले जन्माच्या जी खूप जे जावन आयिल्ली तिक तागल कृपा दृश्टीन तीन सरळ केल्ले मात्र नाही ताणे तिक पाव सुद्धा खास तर ती म्हणटा हे देवा मला कल्ले ना रे तुका दिवच्याक तू मगल गेस्ट आर्टिस्ट जावन आयलो आणि मज्जे खातीर खास येवन 1 to 1 म्हाका आयकल तूं एकलेकची आयकयले हे हांव तुका कल्ले दिवं. तर तो सांगता डोळ्यामधले थेंब सुखाचे ते माझ्यास्तव ते माझ्या आनंदाश्रू जे तुका दोळ्यांतून आयले टप 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 गळतात ते आयकतना तावळी तुजी एक रूप जाली तू मज्जांत एक रूप जाली गो आनी कल्ले जाय तुका ते मगल चार्ज म्हाका कल्ले नाका हांव भक्तीच भुकेलस हांव भक्तीच भुकेलस तुगल भक्ती मेळ्ळी तूं आतां विभक्त वर निमा तुगल सगळे पाप धुवून गेली सगळे पाप धुवून गेले आणि ती पाप नैशिलींची तुका दिसलं आसतलें ती पाप म्हणून जाल्यार कोणेपुणी वायटपण घेवंका लागता मुखार बरेपण जावचे खातीर त्या रावणागल नाश करचो आशिल्लो तें वायट काम तुका दिलें तूं आनंदान स्विकारलें एक सेव म्हणून कसली अपेक्षा करनासतना तें केल्लें सगळ्यांनी तुका चितू केलें आयुश्यभरी आत्तां तूं त्या कंसाल राज्यांत हें करून पुरे वरलेले पाप तुगेले नश्ट जाल्या आणि आत्तां तुका मुक्तीची मुक्ती हें जेन्ना सांगलें हें कोण सांगता विष्णू भगवाना रूप श्री कृष्ण तशी श्रवण भक्ती जे सकळ साधनाचे सार जेणे पाविजे पैल पार जेणे साधने अपार साधक ते सिद्ध झाले ते हे जाणे रे श्रवण करावे अध्यात्म निरूपण वाटेल ते निरूपण श्रवण करचे नाही पयर सांगले खंयचे ताका सदग्रंथ म्हळ्यार कल्ले युजली अद्वैत ग्रंथ हें करतात श्रवण करतात कल्ल्याक आमगेले ध्येय कल्ले स आम परब्रह्मांत एक जावचें नुस्तें मायेंत एक जावचें ना तर रामागल राम तत्वांत आमकां एक जावचें कृष्णागल कृष्ण तत्वांत आमकां एक जावचें त्या खातीर आमी कल करका नुस्तें अध्यात्म निरूपण आयकूंच नाही तर ताजें मनन करका म्हळ्यार एक हें कान करी गा सर्वांगा करून आयकूंचें एक मनाने
आणि ताजें मनन करचें. म्हळ्यार तें आयकून जालें की ताजी परत कल सांगिलें हां, तें खंयचें आपणाक उपयोगाक आसा, सगळें आवश्यकच आसता. जाल्यार मगल मनाचे स्टेज कल्ले आसा. त्या मगल शिवाय कोणें जास्ती जाणू शकना. आमी कोणाकय फसोवच्या जाता, पण आमी स्वताक आमी गुरूंक सुद्दां फसयतात म्हण दिसता. गुरू फसना ती दॅट इज डिफरंट थिंग. जाल्यार आमी फसोवच्या वतात, पण आमी स्वता भितर जो चित्रगुप्त बसला ताका केन्नाय आमी फसोवच्या जायना. त्यामुळे आमकां कळटा आमगेल्या मनाचे वस्त कशें सद्या. हां, तर आमी थोडपुणी वैराग्य आयल्यावें, थोडीपुणी भक्ती आयल्यावें हें कर न्हू. तर तशी कर न्हू आमगेल्या दृश्टीने हें कशी हाव टू गो अबावट. त्यांनी सांगिल्लें वॉट, हां, व्हाय. खंयचें ध्येय ठरयतना आमकां हें जाय, अल्टिमेट ट्रूथ जाय, तेंची कल्या जाय, तेंची कल्या जाय. तर आमकां जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतून सुटचें आसा. हां, तर हाव टू गो अबावट. हाव टू गो अबावट म्हळ्यार नाव आय एम हियर तें कळका, हांव खंय आसा म्हण. थंय थावन सुरू करका, भंय की न्ही. थंय थावन सुरू केलें की कड्डेर समज जाता. तर तें जें मनन केल्लें त्या दृश्टीन आज श्रवण केलेलें मगल उपयोगास येवचे सारकें कलकल आशिल्लें तांतूं. सगळें मगल उपयोगाचीच. थोडे आत्तां ताबडतोब यूज करचें आसा, थोडे नंतर यूज करचें आसा. समज ताजे नोट्स काडचे आयकलेल्याचे, परत परत आयकुनचे, परत परत आयकुनचे. देवादेन कॅसेट्स आसा ती हें आसा आनी ताजे नोट्स काडका, ती ताजे स्टडी करका. हां, तें मनन करना पडे जें एक समाधान जाता न्ही, आमी तें वागच्या वचना पडे की आमकां तें ताजी ओढ लागता, इतलो आनंद जावच्या लागता, खंय की आमगेल्या वृत्तीन फरक पडच्या लागता. आमगेली जी वृत्ती कायम निरुपयोगी खंयचेपणी विचारांत गुंतलेली आशिल्ली ती आतां चॅनलायज जावच्या लागता बऱ्या कडेन. कळ्ळें. आनी मनन करता करता एक नमुन्याचें आत्मसमाधान मेळटा वता, निजध्यासे पावती. श्रवण केल्यार मनन करिता करिता समाधान निजध्यासे पावती. संत सज्जन महानुभावी परमार्थ चर्चा करीत जावी, हय गय सर्वथा न करावी ज्ञातेपणे करुणी. ज्ञातेपणे करुणी म्हळ्यार हांव भोव बुद्धवंत आसा म्हणून मस्त जाण आमी सुद्दां कलेक आयकुनच्या वतात न्ही. आमी म्हणटात ते आमी 12 गांवचं पाणी पिवन आलेलें म्हणून. तशी मस्त कडचें आयकून आमी शेवटी हांगा आयिल्ले आसतात. अरे त्या बायल मनशेन तशी सांगिल्लें, त्या ग्रंथांत आनी कशी सांगल्या, अशी आयकतना आयकतना आमी कलेपुणी कंपेर करता रावता ती. त्यामुळे ती हो वक्त कल सांगता असं हें कितली माथ्या वेल्यान वता. समज श्रवण भक्ती जायना. संत सज्जन महानुभाव जे आसा ती तांची संगती हाजेरी श्रवण करना पडे परमार्थात चर्च करता. हां, आनी चर्च करूं जर संतांगेल्या हात वचून श्रवण करूंक आमगेलेंची घोड हें मुखार दामटचें ना. ना, क्लीन स्लेट जावंका, मन निर्विचार करून वचका. मनान मस्त विचार आसता ती, पण त्या वेळार अशी नामस्मरण करून तांत एक जावंका की मनांत एक्कय विचार येवं नये, खाली स्लेट करून वचका. कळ्ळें. तावळी समची सगळी श्रवण भक्ती जाता. हां, एक तबल्या क्लास आशिल्लो, एक उदाहरण म्हणून सांगता. नाजाल्यार कळ्ळें जाता पयले तुमगेले जे संस्कार जन्मोजन्मी संस्कार आसात आनी शिवाय आमी भलते हांगेलें तांगेलें सगळ्यांगेलें आयकलें, तांतूच नाका आशिल्ली सिरियलय पळयली, तांतूच हें केलें, सगळें भेळ जालें आमगेल्या मनांत. तें मायंड घेवन जर आमी आयकुनच्या वचुली श्रवण भक्ती करूंक तरी सगळ्यांतून होवो एक रंग, अवघा रंग एक जाला. तशी एक जावची ना आमगेलो अवघा रंग. सगळें नॉनसेन्सांत घालचें ना. दह्यान दूध घाल्यार ताजी सुद्दां नासून वता, दूध नासून वता, एक मिट्टा कडपूर जाता. तशें हांव म्हळेलें तें हांव कशी वचका ताजे खातीर आसना हें. तावळे आमी ताजी कल करका खाली ते तबलेवाल्या क्लास आशिल्लो. तरी एकलो तबल घोमटे वाजयतालो. तर ताका दिसलें मुखार समज सिस्टमॅटीक शिकका म्हूण एक उस्ताद जाल्यार वचून तबल शिकूंक. ताणें ग्लॅडली ताका सांगलें की व्हय जायत आपण शिकयता म्हूण. हां, आपण सांगता चिके वाजोवन दाखय तुवें म्हणून. तर ताणें वाजोवन दाखयलें. अरे वा, घोमटे वाजयता म्हणून. तितले घडयान तो दुसरो एक स्टुडंट आयलो. तर ताका म्हणलें तूं शिकला? ना, हांव कले शिकना न्ही, हांव पयलींपण तूंच लागींच आयला, म्हाका कल्ले कळना, तर पयलीं दोन तुमीच शिकयात ती म्हणून. तरी ताका ताणें कमी फी सांगली.
त्रास कोणाक जास्त येशील शिकोवच्याक, की ज्या हाक कले कळना ताका पयलीं दोन शिकोवंका न्हय, ताका कमी फी सांगली त्या तबलजीने उस्तादाने, आणि हाक्का ज्या हाक मस्त ज्ञान असं म्हण तो आयलो ताका मस्त फी सांगली. कल्ल्याक तर तें तुजे रॉंग, तुजे संस्कार जाल्या ती रॉंग, ते आपणाक पद्दत विंगड आस. तुगेल पयलेच जी पद्दत तुल्या आस ती पुसच्याक कितली श्रम लागतले म्हाका. कड्डेर हांव सांगील तुका कळतलें. तशी आमगेल आस. आमी जेन्ना संताल्या घेणी वतात न्ही तावळ आमी आमगेल्यांची म्हाका कशें कळटा म्हणून त्यांच्या आमी न्हय, म्हाकाय गो तसं. हांव तेकल जाल्यार दासबोध आनी स्टडी करून जाल्ला आनी हें केल्या त्या आत्मारामांतले थोडे एक दोन ओवे म्हाका कळ्ळीत बा, तुमी सांगतात वे म्हण वचचें. तावळी दासबोधाचे कसले प्रश्न विचारल्यार ह्या बावड्याक गोतना, सम कसलेंय गोतना, कळ्ळें. संत सज्जन महानुभावी तांतल्या परमार्थ चर्च करतना कशी वचका ज्ञातेपणे करून वचू नये. म्हाका मस्त कळटा म्हण वचना, खाली स्लेट घेवन वचका, कळ्ळें. आणि तसल्याल्या वचून एक एक श्रवण भक्ती करतना एक एक गूण तांगेलो आमी रोपटेशे घेवन येवका नर्सरीशी, आणि आमगेल मनान ते कल्टिवेट करका ते गूण तांगेले. आणि नित्य हे श्रवण मनन निधिध्यासन, निधिध्यास म्हण आमकां मेळका निश्चय जाता, ताजे चटक लागता तशी जावंका. म्हणून श्रवण आणि मनन या ऐसे नाही साधन, म्हणून हे नित्य नूतन केले पाहिजे. नित्य करका, कळणे. तर परमार्थ उठाठेवी करिता लाभची आहे तत्वता. दिवसे दिवस शुद्धता वृत्तीस होये नित्य नवी, नित्य वृत्ती आमचा स्वभाव बदलता होता. जैसे ग्रंथी बोलिले, आता ग्रंथाश्रवण करताना त्या ग्रंथांचे सांगल्या तैसेची स्वये पाहिजे झाले किंवा केले. एक एक ग्रंथान तू हांग केले असं, एक एक आत्मारामान तू तैसेची स्वये पाहिजे झाले. जेथे क्रियेच्या माथा आले निश्चयार्थे, हे आमगे क्रिय जावंका ताजे, कळणे. तावळी हांग हॉकल म्हणटा शिष्य असणे तो स्मार्ट असं, एकदम उद्धव हुशार असतो. जे ग्रंथी जो विचार वृत्ती होय तदाकार, म्हणून निरूपण सार भक्ती ज्ञान वैराग्य. ग्रंथ खंच वाचका ती सद्ग्रंथाच बद्दल गेलपण सांगल्या की आमगेल वृत्ती पालटका. ज्या हांत अद्वैत निरूपण असं त्यांचे वाचका, वाटेल ते वाचू नये. पहिले सांगिले आणि नंतर सांगिले हां तू एक वाक्यात आसका, कळणे. आणि थोडी पुणी भक्ती ज्ञान वैराग्य हे आमच्यांत येवंका. भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें की जो विभक्त ना तो भक्त. देवा म्हाका तुज्यांत एक करून घे, ही एक प्रार्थना तोंडान येवंका. किंवा ज्ञान, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हाचे ज्ञान खंय पुणे आमकां जावंका, कळका. आमगेल आत्ता थंय कळ्ळें स, हांवची करता, हांवची भोगता, हांव देह, हांवची हें तें. आतां हांव शिष्य म्हणटा हांव तुका दिवन सोडलें, हांव दिल्लें, कळ्ळें. म्हळ्यार तें नाशिवंत स म्हणून. तरीके मागीर वैराग्य म्हळ्यार कळ्ळें, हें आयकतना वैराग्य आमकां. वैराग्य म्हळ्यार कळ्ळें एक तर पुरो मस्त जाल्लें अलम आनी आसो, अशी झगडी मारची खूम येत न्ही, आसो वचप, कल्ल्याक झगडचें, सगळ्यांक तूं एकू परमेश्वर आस न्हय, हें एक नमुन्या वैराग्य. आमकां झगडूंक कळना म्हण न्हय, कळ्ळें. अन्याय कोणा सहन करूं नये जाल्यार नुस्तेंच अनावश्यक वाद घालता बसूं नये, तातूंत वेळ फुकट वता. आनी आमकां सगळें प्रॉविडंट फंड दिलेले तर की गेल्लेली वेळ आमकां परत मेळना. इट इज मोस्ट व्हॅल्युएबल थिंग. तर आत्तां हें इतलें सगळें सांगना पळय, श्रवण करी, हें करी, तुवा पाहिजे केले साधन, म्हणून नित्य नूतन ते केले पाहिजे श्रवण मनन जेन्ना तो सांगता. तावळ हांगा 8वें श्लोकांत तो शिष्य टक्कल करका म्हूण कळना. शिष्य म्हणे स्वामी सर्वज्ञा, सत्य करावी प्रतिज्ञा, नाशिवंत घेऊन साधना वरपडे न करावे, कळ्ळें. म्हळ्यार कळ्ळें तूं आतां हे सर्वज्ञा, तुमी म्हाका सांगिल्लें न्हय की तूं जर म्हाका सगळें दिल्लें, कळ्ळें. हें
जितुके काही नासोन जाईल, जे अशाश्वत असेल, तुझं समागमे न येईल, तितुकेच द्यावे मज. ते हांव तुका दिल्लें म्हूण सांगलें. हां, आणि तू हेवें प्रॉमिस केलें की नाशिवंत तितुकेच देसी, तरी पद प्राप्त निश्चयेसी, त्यामध्ये लालूच करिसी, तरी स्वहित न घडे. आता हांगा ताक पाप कळना. जशी ते श्रीयाळ आनी तागल बायल, ते बायलेने ते चेरडागल मात्ते लपोवन दवरलेलें आसता. तळशंकर म्हणटा तशें करचें ना, म्हत्वाचें अंग तुवें लपोवन दवरल्या म्हणून तें दिनी. तशी हांगा नाशिवंत तितुके देसी, तरी पद प्राप्त निश्चयसी, त्यामध्ये लालूच करिसी, तरी स्वहित घडे. तर शिष्य म्हणटा जी दिदले, स्वामी म्हणती पद लादले. आता तू आपुले काही मानू नको. हें खंयचें? पहिले त्याग करतना अशी करी म्हळ्यार तुका सगळें मेळ्ळें म्हणून सांगिल्लें आसता. आनी तुका हें मेळटलें तें मेळटलें, पुरें म्हाका तूं दिवन सोडी. हांव दिल्लें, तूं घेतलें म्हणालो. हां, आनी आत्तां तूं सांगता ताजे खातीर हें साधन करपा लागतलें, तें साधन करपा लागतलें. म्हळ्यार तुगेलें मंत्र्यागेलें आश्वासन न्हय. हां, हांव म्हळें दिल्लें, म्हाका सर्वस्व दिल्लें. तावळी स्वामी कल म्हणटा ती, तो शिष्य म्हणे स्वामी सर्वज्ञ, सत्य करावी प्रतिज्ञा. तुम्ही प्रतिज्ञा केलेली नव्हे, तुम्ही म्हाका भाक दिलेली, आण दिलेली, वचन दिलेलें की हांव जर सगळें जें नाशिवंत आसा तें पुरें तुका दिलें. मगल सगळें मगल म्हूण कल्लें वर न्ही येता. हां, तरी नाशिवंत घेऊन साधना वरपडे न करावे. म्हळ्यार कल्लें, हें सगळें नाशिवंत घेतलें आनी आत्तां म्हणटा की साधन करका, हें करका, तें करका. मस्त अजुनी तुगेलें कलेन जाय न्ही अशी म्हणून तुका मेळना. म्हळ्यार ते कशी वेदर फोरकास्ट आनी आसता इंडियन, तूं मस्त म्हणटा ते फाय पावस पडटलो म्हूण म्हणटा ती. तर कल्ल्याक पण न्ही, हाजी कारणां तयार आसता ती. तश शिवाय तुमगेलें तो शिश्य विचारता, तुमी म्हाका सांगलें तूं सगळें नाशिवंत दिवन सोडी तर तुका तें पद मेळटलें. आनी आत्तां हांव दिवन जाल्लें, आतां म्हाका पद मेळका. त्या वेळार तुमी सांगतात ही साधन करी, श्रवण करी, मनन करी, निधिध्यास करी. हें कल्लें लायल्या अशी. ताका वायट दिसता. तूं सर्वज्ञ आसा देवा, हांव शिश्य आसा, म्हाका मस्तशें कळना कबूल, पण थोडें कळटा. ताजे वेल्यान तुमगेली प्रतिज्ञा तुमी सत्य करका न्हय. अरे शिष्या, चित्त द्यावे, चित्त द्यावे, नाशिवंत तुवा ओळखावे. आणि कलकल नाशिवंत तू तुल्ल्याक निप्पोवन दवरल्या पळपळव्या. साधन न लगे करावे प्रतिज्ञाच आहे. तू कसली साधना फिजिकली कसली साधन करची ना. फक्त तू नाशिवंत पळय येत्त असतं तुल्यागे. आई लईल तशी भितर आपचें हें नाशिवंत असं कल्लेपणी घडतं असतं न्हय. तर त्या वेळार सार खंयचें, असार खंयचें. असार सोण दिवचें, नाशिवंत आशिल्लें सोण दिवचें. गण वता, धर ना जाल्यार कितें सोण वता न्हय. कलेक हें घालून घेतलें बा, किरगण घालून घेतलो, ताका नाडीची ना, ते सुटून तो लोळच्या लागता. तशी तू जर घेयनीची, त्या बांदनीची, तरी तुगेल मनान तें आपेपी वता नाशिवंत. तर खंयचें नाशिवंत आसा आनी खंयचें शाश्वत आसा तें तुका अजुनी कळ्ळी. तेमी तूं पुराय नाशिवंत म्हाका दी न्ही बाळा. कशी म्हणटा, प्रतिज्ञा करावी प्रमाण. तूं म्हणटा की शिष्याक सांगलें, हे शिष्या तूं म्हाका सांगतस, हांवें प्रतिज्ञा दिली ती तूं प्रमाण करता, तशें कोन्न दाखोवंका म्हणून. हां, अरे तूं हें उलयतस तो कोण उलयतस सांग पळोवया. तूं म्हणटा हांव नाशिवंत केलें मदारपण, म्हळ्यार म्हाका तूं दिवन सोडलें म्हणून. तर तुगेल देह, तुगेल बुद्धी, तुगेल मन, जें तूं उलयतस ती वाणी, हें सगळें तूं जर मदारपण केलें, म्हाका अर्पण केल्या, हां, तरी तांतूं तूं जो विचारतलो आसा तोवय तांतूच येता न्हय. वय की न्ही, तोवय नाशिवंतच की ना. तूं म्हणसी जे दिधले, तरी देयास कोण उरले. तें जर म्हाका दिल्लें म्हूण तूं म्हणटा, हां, तरी आनी दिवच्याक कसलें उरलें तुल्यागी. कसलें उरलें हांवें ना न्ही, सगळें दिलें तुवें. हां, जाल्यार तूं हें दिवन जाल्ल्या आतां तें मगल न्हय हें तुका अजुनी कळ्ळी. तुका दिसता हांव दिवन जाल्ल्या जाल्यार अजुनी मगलेंच आसा. कल्ल्याक तरी मल्ल्याक आस न्ही, मगल देह मल्ल्या आस, हांव तो वापरता आस म्हणून तें मगलें. पण तें आतां तुगेल प्रॉपर्टी वर न्ही. हां,
जाल्यार मुर्खा तुका हें कळना. तू स्वता सुद्धा नाशिवंतामध्ये आलास. आपणास का रे चोरीशी, नाशिवंत देता चकचकीसी, फट रे पडत मूर्खा. तू पडत मूर्ख असं जाणून बुजून मूर्ख पण दाखयता आणि म्हाकाच प्रश्न विचारता की मगल प्रतिज्ञा हांव पूर्ण कर का म्हणून. हां, तुका कल्ल फिजिकली दी म्हळ्यावें, तुका आत्महत्या कर म्हळ्यावें देवा. ना न्ही, एक समतुल्यागी माय असी. तू देह दवर्त म्हणसरी नाशिवंत माया येतर आपतल तुल्यागी. आणि हांव हांव म्हूण तें हांव तूं म्हाका जर अर्पण केलें तरी हो प्रश्न तुगेल मनांत येवं नये की हांव सगळें दिल्लें म्हूण. कळ्ळें मागीर सगळें दिनी तुवें. तूं तुगेल मीपण म्हाका दिनी अजुनी पूर्ण. तर तें मीपण वचका म्हळे खातीर साधन आसा, लक्षांत दवरी. मीपण कशें वतलें? हां, तर शिष्य विचारून बोले, स्वामी काहीच नाही उरले. अरे नाही बोलणे ही आले नाशिवंतामध्ये. कल्ले म्हाका वर न्ही, हें उलयतल सुद्दां हां ते शब्द ना जाले. तुका कले म्हाका विचारच्यात अधिकार वर न्ही. कळ्ळें? अधिकार वर न्ही. तूं मगल जाल्लो. आहे म्हणता द्या काही, नाही शब्द गेला तोही. नाही नाही म्हणता काही उमजेल की. हां, असं असं म्हणू गे नाशिवंतान तूं. तुल्या कले असं जाल्यार हांव म्हणटा दी तरी तेवें दी. हां, ताचे खातीर तूं जन्मभर पयलीं मुख्य साधन कल कर का की कल्ल नाशिवंतस हें ओळख का. तीची साधना, तीची साधना. आणि नाशिवंत आयलें की दिवचें, आयलें की दिवचें. कचर येतो आसता तुल्यागी. जीव आसता म्हणसर तो कचर तुल्या येतर आपतलो तुगेल मनांत. तूं नाशिवंतच येतलें. कल्या म्हणारी फुल्ल हें नाशिवंतांचें आसत. तावळ तें तूं म्हाका भितर आपचें. हां, आणि तें मुख्य तुका कळका नवें खंयचें असार आसा खंयचें सार आसा. ताजे खातीर ही श्रवण भक्ती, ही साधना त्या खातीर आसा. श्रवण, मनन, निधिध्यासन. हां, तू नाशिवंतामध्ये आलासी. आपण असं का रे चोरीसी. तू स्वताक मात्र चोरून दवरल्या आणि म्हाकाच विचारता की तू प्रतिज्ञा केलेली मेरकल्ल्या म्हाका दिनी म्हणून. दिवच्याक तू सबंद म्हाका अर्पण केल्ल्यावें तू विसरलो. तुका तसं एक म्हणटा एक प्रॉपर्टी हें कोन्न दिली. कळ्ळें? प्रॉपर्टी पेपर्स कोर न्हू एकल्यानी ए ने बीक दिवन सोडली. कड्डेर कले वादावादी जालेले तावळी. ए म्हणटा मगल प्रॉपर्टी तू कशी हें केलें एनक्रोच केलें म्हणून. तावळ बी सांगता अरे हें पळय हें डॉक्युमेंट आसा, तूं म्हाका दिवन जाल्या. तें दिवन जाल्या हें तूं विसरला. तेमीत हें आतां मगल आसा, तुका कले रायट वर न्ही. हां, तावळ तो म्हणटा तरी हांव हांगा सोण वचकावें तरी हो तशीच तो सांगता की तरी हांव कले आत्महत्या करुवें. ना ना, आत्महत्या करची गरज आसा. फक्त हांव ममत्व तातूंत काण घाल. फक्त ममत्व काडी. कळ्ळें? म्हळ्यार सगळें समज आता. तू म्हणटा स्वामी काहीच नाही उरले. हें नाही नाही उरले की ना उरले हे जे शब्द आसत त्या सुद्धा नाशिवंत आसत देवा. विचार करी. हां, आहे म्हणता द्या काही, नाही शब्द गेला तोही. नाही नाही म्हणता काही उमजेल की. ना ना म्हणचे हेवे शब्द. आता तू सगळं दिवन जाल्या म्हणता जाल्यार प्रत्यक्ष कले उब बारून दिवच्या जायना. हें ममत्व ही भावन आस. ममत्व हो भाव आस, तो आस्तिक्य भाव आस. आणि तो अति जाता पळय हांतुकल म्हणटात ताका आसक्ती दिवंका. खंयच्यांतली आसक्ती दिवंका. बाकी तुका वापर नाका म्हूण सांगना. चेडवां कशी लोकांगेल घार वचून तांगेल घरची खेळणी आपणा गेली म्हणून बरगून घेवन घार सुद्धा घेवन येता ती आणि आपसात झगडता ती मगलें तुगलें करून. तावळ शेवटी आवसूक सांगका लागता ती पुराय दी थंय तांगेल आसा ती तुगेल एक्कय ना, तुगेल कल्लें ना हांतू हें सांगका लागता. तशी आतां हांव तुका सांगतस हे पडत मूर्खा. सम विचार कर रे. सम ताजे खातीर तुका साधनेची गरज आसा. आणि साधन कल्ली श्रवण भक्ती. श्रवण भक्ती कसल्याच करका, सद्ग्रंथाची करका. हां,
आणि सद्गुरू जर हांत असल्या देह हांत असल्यारी प्रत्यक्ष तांगल चरणान बैसून तांकां शरण वचून तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. ह्या प्रमाणे तांकां नमस्कार करून तांकां सेवा करून तांकां चरणान शरण वचका आणि आमी नम्रपणाने विचारका. कळवें? तरी जैसे ग्रंथी बोलिले तैसेची स्वये पाहिजे केले. जेथे क्रियेच्या माथा आले निश्चितार्थे. त्या ग्रंथान कलकल सांगल्याने त्या नुसते श्रवण करून जायना, ताचे मंथन करका. मंथन करना पडे आमकां ताजे प्रमाण वागच्या लागका. वागच्या लागना पडे आमकां तें पडटा. श्रवण केलें तेन्ना कळ्ळें म्हूण दिसता, जाल्यार वागतना आमकां कळटा खंयचे समज कळ्ळें खंयचे समज कळ्ळी. तेमी परत परत ते परमार्थ चर्चा करीत जावी. संत सज्जन महानुभावी तांचल्या वचून परमार्थाचेर चर्चा करका. हें म्हाका समज कळ्ळी, परत एक्सप्लेन करा ती म्हणून. ही साधना नुसते श्रवणाचेर राबना, ताजें मनन कोण जायना पडे. जर सम वागच्या जाता तरी ते पटच्या लागता. पटच्या लागना पडे इट गेट्स इम्बायब्ड इन अवर ब्लड अँड मायंड सोल. कळ्ळें न्हय? आनी त्या वेळार एक नमुन्याचें आमकां प्रीती खंयच्याचेर जाता, मुखावेल स्टेप दिसच्या लागता. जशी पायथ्याला वचना पडे हिमालयाच्या, आमकां हिमालयाचें दिसच्या लागता भव्य स्वरूप. तशी आमकां मुखार आमी जेन्ना वतात न्ही, तावळ ताजें कूलनेस. महाबळेश्वर वतना हांव पळयल्लें, मस्त धगू जातालो. जाल्यार एक टर्निंग पॉयंट आसा, थंय टर्न जावचे भितर एकदम थंड वार येता. तावळ कळटा महाबळेश्वर लागीं आयलें. तशी आमकां जें एक नमुन्याचें ध्यास लागता, चटक लागता, थोडे ताजी अनुभूती येवच्या लागता. एक नमुने आनंद जातने भितरल्याने, जो खंयच्याचेर अवलंबून आसना, शांत बसका म्हूण दिसता. आनी मुख्य म्हळ्यार आमगेल्या हांतू फरक पडटा. कळ्ळें? तक्कल म्हणटा ती एक स्पिरिच्युअल हें येता आमकां. ताजे खातीर आमी कल करता नुसतें श्रवण आनी मनन न्ही, नित्य आत्मविश्लेशण करता. स्वविश्लेशण नित्य करता. रोज परिपक्व आध्यात्मिक बैठक आमगेले जाल्ल्या की ना, कितपत जाल्या, आमी कितली सुदारली. तांतू कल पळोवनचे आमी पयलें की मगल चित्तांतू एक कणभर तरी वैराग्य आयल्या वे पुरो. अशें दिसता की अजुनी गांव भोंवचे आमकां आकलस आसा. अजुनी नुसतें सिरियल पळयता बसचें, मारामारी पळोवचें, हेंच आमगेलें तथ्य आसा अशें दिसता. हेंच आमगेलें एंटरटेनमेंट आसा की आमी शांत बैसून भितर वच्चें. आमी गुरू आमकां कल दाखयता ती 11 दिश दाखयता. ती आमकां आतां थंय 10 दिश वच आसा ती. खंयच्यो 8 पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आनी आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य ते सगळे 4 आनी वयर स्वर्ग आनी पाताळ खंय तशें 10 दिश वत आसा ती. जाल्यार 11वी दिशा गुरू दाखयता ती खंय आसता. तो प्रत्यक्ष देव आमीची आमगेले भितर आसा. तेमी ती देव चोरून येना पाही अशी कोणाची पुण्याय. देव चोरू जायना तो भितर आशिल्लो. तेमी त्या दृश्टीने आमकां भितर निलकून पळोवची कितली आवड आयल्या. आमगेल्या चित्तान थोडे पुणी वैराग्य आयलें. आतां पुरो मस्त जालें. हें सिरियल पळोवन मस्त जालें. हें आमकां थोडे पुणी वैराग्य आयलें. वैराग्य म्हळ्यार कल्लें देवा तूं दिलें मस्त आसा. जेन्ना जेन्ना म्हाका लागता तावळ तूं दिताच न्हय, आनी हांव तुल्या कल्ल्या मागचें. तर आमगेले लौकीक मागण्यो पयलीं तर खर्चूंक ती. उलट हाज उलट आमकां दिसता मस्त लोक देवा कृतज्ञ आसता. ती मस्त दिल रे देवा तुवें. जाल्यार हाज जे सांगात न्ही, अमूक एक दिल्यार सुद्दां कितलें बरें जातलें. सोने पे सुहागा म्हळ्यार कितलेंय मेळटरके आनी अपूर्णताची जाणीव. त्यामुळे तान अपूर्णतान येतली तळमळ, अस्वस्थता, चिडचिडी सगळें. ह्या जगांत प्रत्येक घटनेंतू आमगेल्या गुरुतत्वाचो हात आसा. हें भितर आमकां जाणोवका किंवा भास तरी जातलें आमकां तें पळोवंक. हें सगळें कोण करता असो हाज भास आमकां जावंका न्हय, हय की न्ही. भजन करता म्हूण दिसता. भजन म्हळ्यार भजनम भक्ती, देवा स्तुती करता. त्या दीस सांगल्या आमी तागेले अंश आसा ती म्हूण समजून तागेलें हें करता. आमगेले वायट गुण आमगेले खंयचे आसा ते काडूंक आमी पळोवंका. आमी दुसऱ्यांगेले वायट गुण करता ती.
दोष मुझमें था, हम ऐना साफ करते बैठे खंय. तशी आमी कारंडी साफ करतात. बाकीचे लोक म्हळ्यार कारंडे वारे सती आमगेले दुर्गुण आमकां तांतूं दिसतात त्या कारंडेंतूं. ते आमी स्वता लागीं निलकून पळयतात वे तें पळोवंक कड्डेरी आमगेल्यान परिपक्व बैठक ह्या साधनाने थोडेपणी मगल जातस वे हें पळोवंक कल्ल करका. हां मुख्य म्हळ्यार ताजे खातीर स्वता बदल, हांव स्वता बदलचें हाचेर लक्ष केंद्रीत करता. तेमी दुसऱ्याक बदलचे सोस आसूं नये. प्रत्येक जण तांगतांगल्या दृश्टीन केन्नाय बरोबरीच आसता, कळ्ळें. वी हॅव टू स्टेप इन टू देर शूज. मस्त लोक आमकां वायट उलयता ती म्हूण दिसता, जाल्यार तांगेल परिस्थिती पळोवनच्या गेल्यार आमी तांगेल परिस्थितींत आसल्यार आमी आनी वायट वागतलीं हाची जाणीव जाता. तेमी ती स्टेप इन टू देर शूज, कळ्ळें. नुस्तें शूज जायना तरी आमगेल तागल पांय म्हळ्यार आमगेल पांय जावंका तशी करका. म्हळ्यार मात्र आमकां इद्रावेल कल म्हणटा तसो तागल दृश्टीकोन कळका, ते विचारून घेवंका, प्रेमान विचारून घेवंका. मुख्य म्हळ्यार प्रेम ही फांदी धरका. आमकां थोडेपणी प्रेम उद्भव जातवे श्रवण भक्ती कोरून हें करका. तें म्हळ्यार आमगेली प्रगती जाता की ना हें कळटा ताच्यान. आमकां प्रेम येता की ना बाकीच्यां बद्दल, की अजून खुन्न असोच अजुनी मत्सर हें आमगेले रिपू कितले कमी जायत आसत की ना. आमी 15 फंत कोंपतालीं, आतां आज हांव 5 फंत कोंपलीं. आनी फाय हांव 3 फंत कोंपलीं, तेवे स्वताचेरीच कोंपलीं. म्हळ्यार कल्लें मगलें हें जाता आसता. तशी आमी विसरचे कल अवगत करता. कले जर जालें बा, फॉरगेट एंड फॉरगिव. फॉरगेट करचें, विसरचें आनी क्षम करचें. कल्ल्याक तरी आसो आनी पुरो हे वैराग्याचे दोनूय शब्द आवश्यक. आसो म्हणजे जर्नी शॉर्ट आसो म्हण, आनी पुरो मस्त जालें केल्लें आनी ताजी लालच नाका म्हण. कडेरी कोणाल्या थावन अगदी देवाल्या थावन कसली अपेक्षा आमी करूं नये. निरपेक्ष कार्य करता आनी आनंदाची सुद्दां अपेक्षा करूं नये. प्रत्येक काम आमी आनंदाने सेव म्हणूच करूं लागता. तावळ एक नमुने आंतरीक समाधान आमकां मेळटा, कळ्ळें. तशी 7वें म्हळ्यार आमी जें करता आसत तें आमगेल बऱ्या खातीरच करता आसत हाची आमकां आपसूक जाण येता. आमकां दिसता आमी हांचे खातीर हें केलें, आमी चेडवां खातीर कल केलें. शेवटी आमी कल खातीर करता आसत आमगेल स्वता खातीर करता आसत. कले म्हळ्यार अपेक्षा आसता, कळ्ळें, की फाय तांणी व्हड जावन आमकां पळोवंका म्हूण. आनी आमी कितले हुशार आसत हें सगळ्यांक कळका. अशी जो आमगेलो अट्टाहास आसा न्ही, आमी कले बरें पद म्हळें एप्रिशिएट करका. ही जर अपेक्षा असली तरी आमगेली प्रगती समज जावंका तितली जायना हें कळटा. तो अट्टाहास गळून पडटा. हें अध्यात्म श्रवण कोण अध्यात्म ग्रंथ आनी विविधता हो निसर्ग नियम आसा हें पूर्णपणे पटचें लागता. पांची बोट सम आसना ती. मगलवारी तान्नय वागका म्हळ्यार शक्य ना. तो तागल प्रमाण वागतलो, हांव मगल प्रमाण. अरे एक्क झाडाचे इतले हजारो पान्न एक दुसऱ्या वरेच ना, कितले शेड्स. तशी प्रत्येक मनाचे स्वभाव म्हळ्यार पतंगा वरी. पतंगाच तरी सांगिल्लें, कळ्ळें. अंग अंग विविध रंग उडता पतंग नभांतरी. आकाशी झेप घेता नांदता उडता खेळ करता. तशी इंद्रधनुष्याचे रंग घेवन संक्रांती साजरी करच्याक पतंग येतात. नाना नमुन्याचे पतंग, नाना हाजे विविधता निसर्ग नियम. तशी आमगेल मन नाना नमुन्याचे रंग ताका. तावळी दुसऱ्याले तुलना करची ना, कोणागेल पतंग काटच्या पळोवची ना. ही जी आध्यात्मिक प्रगल्भता येता, मॅच्युरिटी येता, हें तांतल्या थावन बरे गोश्टी शिकून घेवंका ती. हाच कल कोणाल्याक एक तांकां आमी हें करका म्हूण दिसना. आमकां कल तें तांकां एनवी करका किंवा तांगेल हेट करका, तांगेल मत्सर करका अशें दिसना. ऑन द कॉन्ट्री कोणाल्या बरो गूण असलेली म्हाका शिकय शिवे, कितले बरें करता गो तूं, कितलें बरें रांदप करता, म्हाकाय शिकय न्ही म्हण शिकून घेवचे कडेन कल जाता. आनी आमच्या आशिल्ले बरबरेचें आमी दान दितात. कल्ले चल ना तें दान दिनात. खोट शिक्क दिवचो ना. तरी विद्या, मदत, धन,
आणि आमच्यांतले सान चेरडू जागृत जाता त्या वेळार आमी सान जावंका मनान निरागस जावंका शिक्षण आल्या कलच काम गेलो हां आमकां तेच वेळार स्वतागेल प्रश्नाचें उत्तर स्वताकच भितरल्यान मेळच्या लागतात कळच्या लागतात थोडक्यान म्हळ्यार आमी शांत बसले नाम घेता त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम असल्यार आमी संवाद सादचो त्या परमेश्वराल्या भितरल्या 11व्या दिशेक वचून आपोआप उत्तर मेळटा भितरल्यान संदेश मेळटा पण हें अशेंच करूं जाता अशेंच करूं जाता अशेंच करूं जाता मागीर खंयची चावी लावची तर नाम घेवच्या लागल की प्रभात जाता आनी त्यो सगळ्यो चाव्यो दिसता त्या दीस तुमकां सांगलें कळ्ळें की दिव दिव म्हळ्यार कळ्ळें प्रकाश दिव हा जे देवय जाता आणि दिवय जाता दिव्यान प्रकाशान दिसता आणि देव त्या प्रकाशान कल दिसता न्ही ताजें आकलन करिता आमकां ग्रास्प जाता कल दिसतस म्हणून अशे नमुन्याचें एकांतांतून निखळ शांतीची आमकां प्रचंड ओढ लागता मुख्य म्हळ्यार एकांत आवडच्या लागता हें सगळें स्वविश्लेशण करतना आमच्यांत हें सगळें आयलें हांवें हें पळोवंक इच्छस की गरज आस वैराग्य येता म्हळ्यार कळ्ळें आतां पुरो हे शब्दाचो अर्थ कळटा कळ्ळें न्हय तर आतां हांगा आमी राबया आमगेले जवळ जवळ 12 तरी श्लोक जाल्या ती 12 थाई मुखालपंत आमी घेवया टायम जाला कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम आयचे हे विवेचन पुष्प आत्मारामाचें त्या समर्थांनी घडोवन हाडलेलें रामतत्वान घडोवन हाडलेलें तांगेल्याच चरणान सगळ्यांनी मेळून अर्पण करुया आनी म्हणया नम पार्वती पतये हर हर महादेव.